Utpoti chapter 25. Abrahaman anink एक पोतीन हाडली. तिचें नांव केतुरा. आनी तिचे वरवीं ताका झिमरान, जोkshan, मेदान, मिडियान, इश्बाक आनी शुआ हे पूत zolmole. जोक्षानाक शेबा आनी देदान हे zolmole. आनी देदानाचे dhu-put शुरी, लेतुशीं आनी Leu-mim लोक. मिदानाचे पूत एफा, एफेर, हानोक, अबिदा आनी एल्दा ही सगळीं केतुरेची सोंसोत. अब्राहमान आपलें सगळें इजाकाक दिलें. पूण अब्राहमान आपल्यो दवरलेल्यो बायलो आसलो तांच्या भुरग्यांक देणग्यो दिल्यो. आनी आपूण जिवो आसतनाच आपल्या इजाक पुता सोशिले तांकां वेगळे करून उदेंते वाटेन पूर्व देशांत धाडून दिले. अब्राहमाचें मरण. अब्राहम 175 वर्सां जियेलो. उपरांत अब्राहमान प्राण सोडलो. भोव म्हातारे पिरायेर तो सोंपलो आनी आपल्या पुर्वजांच्या लोकांक वचून मेल्लो. इजाक आनी इस्मायल ह्या ताच्या पुतांनी, जोहाराचो पूत हिटीटाचो एफ्रोन हाच्या मामरे सामकाराच्या शेतांतल्या माकपेलाच्या भुंयमेरांत पुरलो. हें शेत अब्राहमान हिटीटां कडेन विकतें घेतलोलें. थंयच अब्राहमाक आनी ताचे सारा बायलेक मातयेक लायली. अब्राहमाच्या मरणा उपरांत देवान ताच्या पुताक इजाकाक आशिर्वादान भरलो. इजाक त्या समयार लाहाय रोई नांवाचे बांयचे लागीं रावतालो. इस्मायलाची सोंसोत. साराची चाकोन इजिप्तकान हागार हिचे वरवीं अब्राहमाक इस्मायल नांवाचो पूत जालो. ताची सोंसोत ही. इस्मायलाच्या पुतांची नांवां तांच्या जल्माचे मांडावली प्रमाणें ही आसात. नेबायत हो इस्मायलाचो मालगडो पूत आनी मागीर केदार, अदबिल, मिबसां, मिश्मा, दुमा, मासा, हादाद, तेमा, जेतूर, नाफिक्स आनी केडेमा हे इस्मायलाचे पूत. तांच्या गांवां वेल्यान आनी तांच्या तोंबू प्रमाणें तांकां पडलोलीं नांवां हीं. ते आपआपल्या 12 कुलांचे राजपूत आसले. इस्मायल 136 वर्सां जियेलो. तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजांच्या लोकांक एकठांय जालो. ताच्या वंशाचे लोक हाविला थावन शूर देशा पर्यंत वस्ती करून रावले. हो देश इजिप्ता सामकार आसून असिरिया कडेन वेताना मेळटा. आनी तो आपल्या सगळ्या भावां उजीर मेलो. एसाव आनी जेकब हांची कथा. एसाव आनी जेकब हांचो जल्म. ही अब्राहमाच्या पुताची इजाकाची वंशावळ. अब्राहमान इजाकाक जल्म दिलो. इजाक 40 वर्सांचो जालो तेन्ना रेबेका हिचे लागीं लग्न जालो. रेबेका पाडान आरामांतल्या सिरियेच्या बेतुएल हाची धूव, आरामियेच्या लाबान हाची भयण. इजाकान आपले पोतिनी खातीर सर्वेस्परा कडेन विनोती केली कित्याक ती वांजडी आसली. सर्वेस्परान ताचें मागणें आयकलें आनी ताची पोतीन रेबेका गर्भेस जाली. तिच्या कुसव्यांत भुरगीं एकामेका कडेन झगडूंक लागलीं तेन्ना तिणें म्हणलें, म्हजी अशी दशा जाल्यार हांवें जिवचें तर कित्याक?
हें कितें आसत तें जाणा जावपाक ती सर्वेस्परा लागीं विचारूंक गेली. सर्वेस्परान तिका सांगलें, तुज्या कुसव्यांत 2 राष्ट्रां आसात. तुजे कुडींतल्यो 2 पोरजां दोशीं जावन भायर सरतल्यो. एक पोरजा दुसरेवन चड बलिश्ट जातली आनी मालगडो धाकट्याची सेवा करतलो. तिचे दीस बरोवन ती बालोंत जावपाचो वेळ आयलो तेन्ना तिच्या कुसव्यान जवले भुरगे आसात म्हूण कळ्ळें. पयलो जल्मलो तो तांबडो आनी सगळें आंग कांबली सारकें लोवेन भरलोलें. देखून ताका इसाव हें नांव दवरलें. उपरांत ताचो भाव भायर आसलो. ताचो हात एसावचे खोंटेक धरून आसलो देखून ताका जाकोब म्हूण नांव दिलें. तिणें तांकां जल्म दिलो तेन्ना इसाक 7 वर्सांचो आसलो. इसाक भायर रावून बरें दिसतालें आनी तो एक हुशार शिकारी जालो. पूण जाकोब थंड मनीस आसलो आनी घरांत रावतालो. इसाक एसावची अपुरबाय करतालो कित्याक तो शिकाराचें मांस हाडटालो तें तो खातालो. पूण रेबेका जाकोबाची अपुरबाय करताली. इसाव आपल्या मालगडेपणाचो हूक सोडून दिता. एकदां जाकोबान दाल रांदलेली. एसाव शेतान थावन थकून आयलो तेन्ना एसावन जाकोबाक म्हणलें, तें तांबडें कितें रांदलां तातूंतलें थोडें म्हाका खावपाक दी, हांव सामको थकलां. देखून ताका एदोम म्हणूंक लागलें. जाकोबान सांगलें, तुज्या मालगडेपणाचो हूक म्हाका वीक. आनी एसावन म्हणलें, पळय हांव मरणाचे तोरणेर पावलां. म्हज्या मालगडेपणाचो हक्काचो म्हाका कसलो फायदो. जाकोबान म्हणलें, तशें जाल्यार तूं म्हाका आतांच सोपूत दी. ताणें सोपूत दिलो आनी आपले मालगडेपणाचो हूक जाकोबाक विकलो तेन्ना जाकोबान इसाक उंडो आनी मसूर दाळेचें वर्ण दिलें. तो खावन पिवन उठलो आनी आपले वाटेन गेलो. हे पोरी एसावन आपल्या मालगडेपणाच्या हक्काची बेपर्वा केली. देवाचें उतर हें.